जुआंवाचें पयलें पोत. प्रस्तावना. जिविताचो सोबत बापा कडेन आनी जेजू कडेन एकचार. चॅप्टर 1. जिविताच्या सोबता विशीं हो आमचो संदेश. तो ओरोंबाक थावन आसलो. ताका आमी आयकलां आनी आमच्याच दोळ्यांनी देखला. ताका आमी तेलून पळयलां. ताका आमी आमच्याच हातांनी सांसपिलां. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलां आनी ताका आमी गवाय दितांव. बापा सोवें आसलें आनी ताणेंच आमकां दखल केलां तें सासणीक जिवीत आमी तुमकां परगट्टांव. तुमीय आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकांय कळीत कोत्तांव. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. आम्हा समेस्तांचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयतांव. 1. जेजूच्या शिसांचें जिवीत उजवाडांत. देव उजवाड. ताचे कडसो आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्तांव तो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलतांव आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसांव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार आमचीं उतरां आनी आमचें जिवीतूच एक फोट. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेनांव. पूण जसो देवा उजवाडांत आसा, देव उजवाडांत आसा, तशीं आमीय उजवाडांत चलतांव जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसांव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगल्या पातकांतलीं आमकां शुद्ध निर्मळ कोत्ता. पातक वळखून घेवप आनी बोगसणें जोडप. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयतांव आनी सोत आमचें सोवें ना. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितोळ कोत्ता. कित्याक तो विस्वाशी आनी सगलेच वाटेन बरो. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्तांव आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता. देवाचें उतर हें.